तुमकां लास्ट व्हिडिओचेर सांगलो न्हू हांव खूब आशिल्लो म्हणून आयजो आंब्याचो आनी दाखय तुमकां आतां कितें येयलें तें आमटी करपा बेटा बटाट आनी हाडलय हांवें हाडलोले वय 2 डझन येयलाय आंबे सो हेची रेसिपी शेअर करता हांव म्हाज्या वक्तान हे कॅश दिला मिरा तुका ताका फर्स्ट तेणी 120 दिल्ले ताका फोनाचेर सांगितलें ताका बार्गेन कर म्हूण मातशें कित्याक हे गांवठी आमी थंय गेल्या खंय तें पालघर सान हाडले खंय तेणी सो ते दुसरे हाय ते मागीर 100 मेळ्ळे ताका सो न्हू हे शेअर करता हांव रेसिपी आनी कितें हा मिरा येता असो घेवन येयला हे कितें पॅटीस हाडले पॅटीस तांती हाडले ओके हेची रेसिपी मागीर शेअर करता तुमकां ओके चलो ते आंबे न्हू हांव आतां 2 भाशेन करता हेशनुका ताका लागून ते हांव अशें डीप फ्रिजरान घालून दवरता आतां आनी हेजे हांव न्हू नाल्ल घालून करतलें दोनी बारा पळय जावचें न्हय सो हांव डिपान घालून दवरता आनी हें करता न्हू ताका इल्लीशी सोय घेता हांव आनी मागीर सोय आंटून घेता मातशें हिंगा हाडपा न्हू कोकोनट टर्मरीक पावडर आनी रेड कश्मीरी लाल पावडर घायला आनी तेजो एक पेस्ट हाडून रेडी केला सो तेजे उपरांत मागीर हांवें कायली इल्लेशें मस्टर्ड ऑयल घायलां आनी मस्टर्ड घायलें मस्टर्ड घायल म्हणटरी मातशें भाजल म्हणटरी न्हू तितून हांवें कढीपत्ता घायल्या कढीपत्ताचेरूय एक्चुली बरो फ्लेवर येता तो मातशें बरो तेलां भाजल म्हणटरी तो हांवें मातशें बंद करून भाजलां कित्याक न्हू तें मस्टर्ड आहाय तें मागीर उसळटाय ताका लागून सो तेजे उपरांत न्हू मागीर हांवें हितून आंबे घायले आंबे हांवें एक्चुली मॅरिनेट करून दवरलेलें मातशें मीठ लायन दवरलेलें मॅरिनेशन म्हळ्यार कांय ना हाली मीठ लायन दवरलेलें तेजे उपरांत हांवें मातशें मिक्स केलां आंबे घालून आनी मागीर तितून हांवें जॅगरी घायलां जॅगरी घायल म्हणटरी मातशें बंद करून दवरपा जाय मिक्स करून कित्याक तें आख्खें मेल्ट जावपा जाय न्हू ताका लागून मेल्ट जायन मागीर ताका तें आख्खें आंब्याक कोट जाता सो तें मागीर थिंग दवरपा जाय तेजे उपरांत मागीर मातशें मेल्ट जालें म्हणटरी न्हू मागीर हितून तुगेलो तो पेस्ट घालपाचो कोकोनट चिली पावडर आनी हाडून दवरलो आहा तो आनी मागीर बंद करून शिजोवपाचें 5-10 मिनट अशें सो रेडी मागीर तेजे उपरांत रोखडें जाता हें गोडे डिफरंट भाशेन कोत्ताय आसतलें म्हणजे कोकोनट घालून पासून पूण हे बरें टेस्टी जालोलें कित्याक सुबेज मसालो नाय जाल्यार पासून टेस्टी म्हाका दिसता तें सगळें तूं फोंडान घालता न्हू तेजेरूय टेस्ट येता कढीपत्ता मस्टर्ड तें भाजत तितूलो आनी कोकोनट सो हांव मुगे नेक्स्ट बॅच आहा न्हू करपाचो तो हांव विदावट कोकोनट करतलें तें चोयता मागीर रेसिपी शेअर करता तुमकोडे कित्याक ती रेसिपी हांवें जायत भाशेन केलो आहा आनी तें यम्मी लागोता सामकें इट इज वेरी टेस्टी यू ऑल कॅन ट्राय इट मुगे न्हू आतां सांसण केलें तें न्हू हेजें मँगो सांसण इतलें टेस्टी जालां सामकें आनी आमी तें जेवणां खायलां इतलें बरें लागोता सामकें सो तेजे उपरांत न्हू हांवें मागीर शूट करूं ना तें कोत्ता तेजे उपरांत मागीर परतून शूट करूं ना आतां नेक्स्ट डे सो टेस्टी जालोलें सामकें ताका लागून हांव तुमकां सांगो केलोलें आनी बरें लागोलें एक्चुली सोय घालून हांवें चडशें खायलें ना केन्ना चडशें बेश्टें कोत्तालें प्लेन एक पाट हांवें ट्राय केलें तें सोय घालून सो इट वॉज गूड तुमी ट्राय कराय हांव रेसिपी घायली ती आनी मागीर म्हाका कॉमेंट करून सांगाय तुमी कशें हाय तुमी सजमतां बरीं आसतलीं म्हणून सगळीं आनी आमी बरीं हाय आनी बरें हाय इन अ रेनी डे आनी सायेंसान न्हू हांवें हें केलेलें पकोडा कॉर्न पकोडा आतां रेनी सिजन स्टार्ट जालें म्हणटरी सगळें तें तेलाचें खावपाक रूच येता पकोडा आनी आमगे न्हू एक्चुली हिंगा घरा भायल्यान एक हें आहा वडापावा शॉप आहा म्हणजे धाकटोसो आनी थिंगा तें स्मेल येता तें न्हू सामकें इतलें टॅम्पटींग जाता की तुका खावपा दिसता पूण हांव अवॉयड कोत्ताय तितलें खावपाचें आनी हांव ट्राय कोत्ता घरानू करपाक कितें केन्ना कांदा भजिया केन्ना हांवें मागीर हें केलोलें कॉर्न भजिया सो कॉर्न भजिया हांवें हालीं कांदा आनी कॉर्न घायलोलें इल्लेशें मिक्सरान मारलोलें मातशें आनी उरलो तें आख्खें होल घायलोलें आनी तितून इल्लेशें हें घायलें न्हू रायस आटा मिक्स घायलें न्हू मातशें 1 टीस्पून बा घालपा जाय तितून तेन्ना बरें लागता आनी क्रिस्पी जाता सामकें सो तेंय बरें जालोलें तें हांवें शूट बीन केलें ना कित्याक ती रेसिपी न्हू मुगे ओल्ड व्हिडियोची एक आहा
हांवें पयलीं रेसिपी शेअर करता तेजी एक आहा तुमकां जाय जाल्यार तुमी थिंग वचोन चोवपाक जाय. आनी कितें खबर आयज सॅटर्डे आयज एक्चुली इसला हॉलिडे दिलो आहा तेणी सो ताका लागून हांव घराको आहा आतां आसतलें. आनी मुगे काम काबारू जालें ना अजून शिवपाचें. आयज एक उरला कंप्लीट करपाचें मागीर मंडे दिवपाचें. सो म्हाका दिसता आतां हांव स्टार्ट करता म्हूण. आनी फाल्यां संडे तरी कांय करपाकूय मेळना आनी हांव कोन्नाय बीन संडे ना चुकोन उरत जाल्यार पासून अशें करून म्हणटा कांय करूंक मेळना कित्याक संडे एक मिसा आसन येता. आनी आयज म्हाका सुबेज रांदपाकूय नाका कित्याक जेवूंक हांव एकटें आसतलें घरा कडेन. ती भयणीगे वयताय मुगेले जिवू बाब एलकन बीन थिंग वयता. सो देर इज नथींग टू कूक कित्याक खातीर हांव हातलें आयज. आनी हांव चिंतलें एक्चुली हांव न्हू आज चिकन केलां इल्लेशें मॅरिनेट करून दवरता म्हूण फाल्यां. सो टायम आहा जाल्यार हांव मागीर तुमकां शूट करून दाखयता कितें करून हांव मॅरिनेट करून दवरतें. आनी हांव तें आवनाक घालतलें हाल्यार रोस्टा भाशेन. खाली मॅरिनेशना मातशें एक प्रिवियस डे करून दवरल्यार मातशें बरें जाता आनी ते फ्लेवर सगळे अशें करून मेळटाय न्हू ताका लागून हांव शूट करतलें मॅरिनेट करता जाणो. आनी मागीर मेळटा तुमकां. यू ऑल एन्जॉय द डे एंड हॅव अ गूड डे. ओके सी ऑल. चल आतां मुगे जालें आतां मेळटा तुमकां हांव सोमतें जेयलें पयलीं साफ केलें मातशें सगलें काम इल्लोसो रूप भासुपाक आयलो आनी आयज मातशें झाडू बीन मारलो आनी मुगे जेन बीन जालां आतां. आयज हांवें जेवणां स्पेशली कांय करूं ना न्हू सगलें आसलो तेंच्या आयलां. म्हाका आतां रातीको करूं पडटो म्हूण कितें चपाती भाजी बीन कितें करूं पडटो म्हाका. सो आयज एक्चुली चोवपाक गेल्यार मुगे दीस सारको फास्ट काबार जालें. सो आतां ऑलरेडी कितू टायम जाला 3:15 जालें आतां. दिसती पडटा म्हाका टायम म्हणजे घरा फाटल्यान आहा 3:15 जाली. आतां हांव चिकन मॅरिनेट करता आनी हें करता हांव फाल चिकन मॅरिनेट करून दवरता हांव फाल कूक करता. कांयची करपा नाका सुबेज मसालो नाय आनी सुबेज तेलूय बीन ना ताका. सो सिंपल ती सामकी रेसिपी. हांव पयलीं चिंतालें आवनाक घालतो म्हूण पूण आतां आवनाक घालचें ना. हांव हेजेरूय करतलें कायलीचेरूय करतलें कित्याक तेजेरूय जाता बरें. हांवें दोनूय भाशेन हांव होल चिकन आहा जाल्यार न्हू तेजे आवनाक घायल्यार बरें जाता. एक पाट हांवें होल चिकन केलोलें आवनाक घालून. आतां चिंता हांव तेजेरूय करतलें अशें म्हूण. सो आतां हांव हितूनूय घालतलें कायलीचेरूय घालतलें आनी म्हूण ती न्हू सुबेज कांय करपा नाका ताका हें बीन कांय ना फोंड बीन कांय ना ताका. बेश्टें कायलीचें घालपाचें बंद करपाचें आनी मागीर तेजें आपशें उदक सुट्टलें बंद केलें म्हणटरी त्याच उदकाचें तें शिजतलें आनी मागीर एक पाट शिजोलें म्हणटरी न्हू मागीर तें धामणें काडपाचें आनी इल्लीशी ऑलिव ऑयल घालपाची मागीर लास्टाक शिजोलें म्हणटरी. आनी मागीर ऑलिव ऑयल घालून जालें म्हणटरी न्हू मागीर हें करपाचें गॅस फास्ट दवरपाचें मातशें. पूण गॅस फास्ट करून सोडून वचनाका हें बोगलेकूर रावाय नाजाल्यार करपा न्हू तेशें चिकन. सो ताका न्हू तो मागीर बरो कलर येता गॅस फास्ट करून सुकयलें म्हणटरी उदक तें. सो एक सायडीन मागीर काल म्हणटरी दुसऱ्या सायडीन टर्न कोराय आनी मागीर दुसरे सायडीन तेशें करून मातशें गॅस फास्ट करून मातशें थिंग बोगलेकूर रावन कोराय आनी मागीर जालें सिंपल एकदम. सुबेज कॉम्प्लिकेटेड ना ते पाट हांव करता ती सिंपलूय करता कित्याक सदां ते मसाले बीन. आमी लास्ट विकेंडाक रिसॉर्टान गेली न्हू तें चिकन हायन आमकां बेजार येयलो सामको. लास्ट संडे हायलो तें म्हाका स्वता हांव आयज करतलें म्हणजे फाल्यां संडे खातली आमी. सो मागीर आतां मॅरिनेट करता दाखयता तुमकां जाय जाल्यार. इल्लेशें सॉस बीन आहा तितून हॉट एंड साव सॉस आहा इल्लेशें सोया सॉस घालतलें. हांव दाखयता तुमकां आतां कितें करून करतें आनी दाखयता आनी मॅरिनेट करून दाखयलें म्हणटरी मागीर हांव आय थिंक आय एंड द व्हिडिओ. आतां धाकलोसो करतलें व्हिडिओ सुबेज व्हडलो जायना येता करपाक कित्याक आतां म्हाका अशें करून टायमूय ना तुमकां सांगलो ते भाशेन. सो जालें जाल्यार मागीर तुमकां हांव न्हू दुसरे नेक्स्ट व्हिडिओ दाखयता कितें करून हांवें फ्राय केलें तें आनी दॅट्स इट. सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे आनी तुमगेलो सॅटर्डे संडे एन्जॉय कराय आनी हॅव अ नायस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायबूय कराय. आनी आयज न्हू हांवें एक धाकटोसो व्हिडिओ शूट केला. तुमकां कोण तुमी जाणा आसली तो मारियो मोनिकागे चॅनल आहा तेणें गायलो न्हू एक पाटी तेगे फेमस डायलॉग आहा ते रिकॉर्ड करून तुमी घालय म्हूण. सो आयज म्हाका खूश आसली करपाची पूण हांवें म्हाका बेश्टें केला ट्राय केला
आनी हांवें तेका धाडला तांचो या बरो आहा जाल्यार गोडी धाडटा तो म्हाका सदां घालतो म्हणतो सो आय एम एक्सायटेड टू वॉच हीज नेक्स्ट व्हिडिओ तुमी बीन चोया तेगे चॅनलाचेर हांवें एक धाकटोसो कोण गायलो आहा सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्हिडिओ देन डू लाईक शेअर एंड सबस्क्राईब टू माय चॅनल सरिना डिकोना व्लॉग्स गोवन इन मुंबई गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय हांव तुमकां न्हू आतां दाखयता हांव चिकन कितको मॅरिनेट कोत्तें हें हांवें एक आख्खें चिकन घेयलोलें फूल मातसो ताका 1.5 कितो आहा तें आनी अशें करून न्हू हांवें तेजे मोटे मोटे पीस केले अशें करून हितू मोटे आनी तेजे मसाला दाखयता तुमकां आनी तेका न्हू चिली फ्लेक्स जाय चिली फ्लेक्स न्हू हांवें घराको केलाय मातशें रोस्ट केलाय मिरसांग्यो आनी ते मातशें कोसली ग्रायंड केलाय मिक्सरांक तो फ्रेश आहाय ते आनी अशें करून गार्लीक कातरला सोया सॉस जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी ऑलिव ऑयल आनी हें न्हू हॉट एंड सार घेयला आनी मसाला न्हू म्हाका कितें जाय तितून न्हू पेपर पावडर आनी कसुरी मेथी घेता हांव कसुरी मेथी मातशें क्रश करून घालतलें सो आतां मातशें मॅरिनेट करुया दाखयता तुमकां सो हेका न्हू हांव पयलीं मीठ घालता हें मॅरिनेट करून जाता तितू दवरताय न्हू तितू बरें टेस्ट येता काय सगळें मसाला आसता बरेंशें कोट जावपा जाय सगळें आनी ऑलिव ऑयल घायलें न्हू मातशें जाल्यार सारकें बरें जाता कोटींग तें टीस्पून कोसली ग्रावंड चिलीज रेड चिली मागीर तितून हांवें घालतलें गार्लीक एक्चुली न्हू सुबेज पॉट न्हू तितू टेस्ट बरो येता तेका गार्लिकाचो आनी हाफ टेबल स्पून सोया सॉस मागीर दोन टेबल स्पून हॉट एंड स्वीट सॉस टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अशें करून हातीचे क्रश करून कसुरी मेथी आनी पेपर पावडर घालपा इसोलें हाफ टीस्पून पेपर पावडर आनी हाफ टीस्पून हल्दी पावडर सो आतां हें सगळें मिक्स करपाचें एक्चुली हातून बरें जाता तें मिक्स करप सगळें लागपा जाय बरे भाशेन हे न्हू एकदम सिंपल चिकन ताका कांय सुबेज चोयल जाल्यार ताका मसाला सुबेज पासून न्हय कांय गरम मसाला ना कांय ना खाली पेपर पावडर आहा आनी हे आमगेले बेसीक पावडर थोडोसो आनी गार्लीक हेज्या सुबेज देखून घायल्यार कोणता येता टेस्ट बरो येता ताका आनी न्हू हांव लास्ट आतां तितून इल्लेशें ऑलिव ऑयल घालता लास्ट हे एक्चुली न्हू ऑलिव ऑयल घालून केल्यारूच बरो येता टेस्ट तेजो आनी तेल मातशें घायलें न्हू ऑलिव ऑयल घायलें वो कसलें ऑयल घायलें न्हू ताका मॅरिनेशना बरो जाता आख्खें एक लागता बरें फ्लेवर बरो येता ताका इवन एक्चुली कोथमीर पासून ग्रीन कोरिएंडर पासून जाय जाल्यार घालपाक इल्लीशी हे हांव आतां आमगे मॅरिनेट करून फ्रिजीन घालतलें आनी मागीर हितून थोडे पीस म्हाका दिसता हांव राती कडेन भाजतो म्हण काण सो आयज भाजी जाल्यार तुमकां दाखयता हांव ना जाल्यार मागीर फाल्यां भाजतलें ह्यो एंड कोत्ता आनी उरलो तुमकां जाय जाल्यार मागीर हांव नेक्स्ट व्हिडिओचेर घालतलें फाल्यां कोत्ता आसतना फ्राय कोत्ता आसतना शूट कोत्तें आणि टेक केयर everyone. God bless everyone. Bye bye. And thank you everyone who is watching my videos. Thank you for motivating me. God bless.
बाय बाय.